हाचे पयलीं एकदां असोच एक कोण तरी नाशिकचो स्टुडंट येयल्लो हांगासर पळोवपाक येयल्लो पॅराग्लायडींग कशें करता ते, पूण बाय मिस्टेक तेचो पांय थंयसर घसरान पडलो आनी तो मेळकूच ना. हांगच्यान कोणें कडेलोट सुद्दां केलो जाल्यार सुद्दां तो दिसाचो ना आनी मेळोय जायना. आतां ही जी सुवात आसा हो स्पॉट जो आसा पळय, हो पॅराग्लायडिंगाक स्पॉट न्हीद. ह्याच सुवातेर एकदा 2013 एका टॅररिस्टाक पॅराग्लायडींग ट्रेनिंग दिल्ली. आव जाव लूट जा म्हणटा तशें, कोणूय येता कोणूय धंदो करता आनी गव्हर्मेंटाक फटोवन वयता. ॲक्च्युअली ते आमच्या गांवांत पडना, पूण आतां सगळ्याक जाला की केरी गांवानूच जाली म्हणून ही घटना. तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की तूं आमकां लोकल अथॉरिटीची गरज ना, आमी ऑलरेडी वयले डिपार्टमेंट्स आहात तेंच्या कडल्यान आमी NOCs घेवन येईल आनी इल्लिगलाक आमी कितें सपोर्ट करना, सो आमी NOC तांकां दिनात. पूण आतां वयल्या डिपार्टमेंट्सान कित्याक हेचेर एक्शन घेवंक ना, कितें घेवंक ना तें आमकां खबर ना. नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीच्या ह्या ग्राउंड झिरो रिपोर्टान. आम्ही सध्या असा केरी, पालये आणि हरमल या तिनूय गांवांच्या बॉर्डरीचेर आसा. आणि आमी हांगा कित्याक येयल्या जाल्यार कांय दिसा पयलीं म्हणजे फाटल्या शेनवारा हांगा एक इन्सिडंट घडलो. तो म्हटल्यार पॅराग्लायडींग करतना एक शिवानी दाबाळे नांवाचे चली, 26 वर्सां पिरायेचे हे चली आणि त्याच्या वांगडा जो पॅराग्लायडर ड्रायव्हर असलो सुमन नेपाळी, हे दोगूय जाण पॅराग्लायडिंग करतना दोरी तुटली आणि पडोन दोगांकूय त्यांचे जीव गेले. जाल्यार आमी आतां त्या सुवातेर आसा ज्या सुवातेर ही गजाल घडल्या. आणि ही गजाल ज्या दिसा घडली शेनवारा, तेन्ना सादारण असोच टायम आसलो, 11:30 सुमार ही गजाल घडली. आणि तुम्ही पळोवंक शकता की आमी केरी गांवान आसा. केरी गांव इतलो सुंदर गांव, निसर्गान नटलेलो गांव आणि सांस्कृतीक गांव आमी म्हणटा. फाटसून येदो व्हडलो सुंदर दर्या आसा. येदो व्हडलो दर्यो आसतना हांगासर हायट जी आसा ती तुम्ही पळोवंक शकता. आमचे कॅमेरा पर्सन तांकां हांव विनंती करता की त्यांनी दाखोवची की कितली व्हडली हायट आसा. सी लेवला कडसून कितलेशेच 1000 मिटर ही वयर हायट आसा. तर हांगासर जे पॅराग्लायडींग करताले ते इल्लिगल पॅराग्लायडींग आमी म्हणूंक शकता. ते इल्लिगल पॅराग्लायडींग हांगा चालू आसली. हो जो पठार तुम्ही पळयतात, ह्या पठारार जवळपास 6 ते 7 जाण पॅराग्लायडर आसताले, ड्रायव्हर आसताले आणि हांगासर ट्युरिस्ट येताले. इल्लिगल पद्दतीन हांगासर पॅराग्लायडींग चलताली आणि ह्या खडपाच्या जमनीचेर पठाराचेर धांवत येवन जेन्ना पॅराग्लायडर वयता तेन्ना वयर हवेर वचोन ते पॅराग्लायडींग करताले. जवळपास 5 ते 10 मिनटाच्या ह्या ड्रायव्हाक 3 ते 4 हजार रुपया कॉस्ट आसलो. आणि हे 3 ते 4 हजार रुपया दिवन हांगासर ट्युरिस्ट जे आसताले ते पॅराग्लायडींग करताले. हांगासर जेन्ना ती जी गजाल घडली त्या गजालीचे सांगपाचें म्हटल्यार हांगासून जेन्ना त्यांनी हवेन जंप मारली तेन्ना कांय अंतरार गेल्या उपरांत ती पॅराग्लायडरची दोरी जी आसली ती दोरी तुटली. आता ही एक अनलकी गजाल म्हणू शकता की दुर्दैवी घटना घडली की दोरी तुटली आणि त्यांचो बॅलन्स वचोन ती फाटसून जी म्हाज्या फाटसून जी तुम्ही दरी पळयता, ह्या दरयेन पडून गुण्याक आपडले. हांगासर जाय ती खडपां आसा, झाडां आसा, त्याच बरोबर खडपांय आसा. ह्या खडपांनी पडोन त्या दोगांचोय जीव गेलो. तर शिवानी दाबाळे आणि सुमन नेपाळी ह्या दोन एक पॅराग्लायडर ड्रायव्हर आणि एक पर्यटक यांचो जीव गेलो. ती ही सुवात आसा. हांव तुमकां दाखोवंक सोदता की हांगासर कशा पद्दतीन इल्लिगल तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर ज्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसतल्यो किंवा खावपाचे पॅकेट्स आसतले, हे पळोवन तुमकां कळटा आसतलें की हांगासर कशा पद्दतीन बेकायदेशीरपणान धंदे चलतात. पॅराग्लायडींग आसूं किंवा पार्ट्यो आसतल्यो ज्यो हांगासर चलता आसतल्यो. हांगासर तेंचें सामान ते तशेंच दवरून पळय जेन्ना तांकां कळ्ळें की आतां तेंची कांय खैर ना. पॅराग्लायडर जे आसले ते
त्यांचे सामान सुद्धा त्यांनी व्हरोंक ना. सो हांगासर अशा पद्दतीन जे आसा बिझनस चलता इल्लिगल, अशा पद्दतीन जे धंदे चलता हितूनसून खूब पर्यटकांचो जीव वचूंक शकता. हे इल्लिगलिटीज कित्याक जाता? आमच्या वांगडा हांगासरले स्थानीक आसा विलास आरोलकर सर, जे हांगासरले स्थानीक आसा त्यांचो बिझनस आसा, तांकां आमी विचारुया, कारण तांकां खबर आसा हांगासर कितें कितें धंदे चलता आनी तांकां ह्या घटनेचो पूर्ण डिटेल इन्फॉर्मेशन त्यांच्या कडेन आसा. तर आमच्या वांगडा सध्या आसा विलास आरोलकर बाब, जे हांगासरले स्थानीक ग्रामस्थ आणि बिझनसमॅन आणि वयानूय सिनियर आसा, सो तांकां पुराय गांवाची म्हायती आसा. विलास बाब, तुमचे स्वागत आसा आमच्या गोमंतक टीव्ही ह्या खास ग्राउंड झिरो रिपोर्टान. म्हाका सांगा, हांगासर शेनवाराची गजाल घडली, हे पॅराग्लायडर्स असले ज्या टायमार गजाल घडली, तेन्ना ती गजाल तुमकां कशी कळ्ळी आणि तुमी खंय आसले तेन्ना? तेन्ना हांव गांवांत आसलो, पूण सकयल आसलो, माझ्या धंद्यार आसलो. सो सडनली एक्चुली ती घडणूक सादारणपणे देनपारां घडल्या ती घडणूक, पण तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलें लेट. 4:30 सुमार जेन्ना एम्बुलन्स येयली 4:30, तेन्ना आमकां कळ्ळें की ती घडलें म्हणून घडणूक हांगासर, की एक पायलट अलॉंग वीथ तेचो तो क्लायंट आसलो तेचो, जो एन्जॉयमेंटा खातीर येयलो. दाबाळे म्हणून एक चली आसली पुण्याची, ती दोगांय वयल्यान दोरी तुटान पडली म्हणून. इवन अशें जालां हांगासर घडलेलें हेचे पयलीं, दीस इज अ नॉट फर्स्ट इन्सिडंट. हाचे पयलीं एकदां असोच एक कोण तरी नाशिकचो स्टुडंट येयल्लो हांगासर, आनी तो रॉयल फॅमिलींतलो आसलो. तेची फॅमिली रिफायनरीन आसली, ऑयल रिफायनरी. तेका तो हांगासर असोच पडोन एकदां हें जाल्लो, तो पळोवपाक गेल्लो पॅराग्लायडींग कशें करता तें, पूण बाय मिस्टेक तेचो पांय थंयसर घसरान पडलो आनी तो मेळोकूच ना. तेचो 4थ्या दिसा तेचे मागीर कूड मेळ्ळी. ती कशी सामकी एकदम हें जाल्ली, तेचे सगळे डिस्ट्रॉय जाल्ली कशी कूड मेळ्ळी. ती जायतो तेका सोदपाचो, हांगा हेलिकॉप्टर पासून येयल्ले जायती इवन कोस्ट गार्डान पासून तेका सोदपाक, पूण मेळ्ळो ना. अशी ही हांगा सुवात आसा की हेका कोडो म्हणटात. पयलीं पासूनच हेका कोडो म्हणटात. कोडो म्हणजे अशें आहा की हांगच्यान कोणाक कडेलोट सुद्दां केलो जाल्यार सुद्दां तो दिसाचो ना आनी मेळोयचोय ना. चुकान सुद्दां पयलीं हांगा गोरवां पाडटालीं. गोरवां चुकोन समज बरें हें आसा, तण आसा म्हणून किंवा बरें ग्रास आसा म्हणून तण घातलें आनी जजमेंट तेचो वयतालो, पांय घसरान पडली काय ती मागीर येत नासली. तेन्ना कळटालें की बाबा आपले गोरू ना, खंय तरी कड्यार वयरसून हें जालें म्हणून. आतां ही जी सुवात आसा, हो स्पॉट जो आसा पळय, हो पॅराग्लायडिंगाक स्पॉट न्हीत म्हाज्या मता प्रमाणे. कित्याक हांगासर समज चुकान कोणें एकल्यान कोणाक हाडलो पॅराग्लायडिंगान, तेकाच धुकलून उडयलो जाल्यार तेची हेंच मेळची ना, बॉडी पासून मेळची ना, असो स्पॉट आसा. कितलेशे 1000 फुटां वयर आहा फ्रॉम द ग्रावंड लेवल. आतां अशी परिस्थिती जाला. हेचे पयलीं आनी एक इन्सिडंट सांगता तुमकां. ह्याच सुवातेर एकदां 2013 एका टॅररिस्टाक नरेंद्र म्हणून त्या मनशान पॅराग्लायडींग ट्रेनिंग दिल्ली आनी तेका खंय तरी बॉर्डरीचेर धरलेलो तो टॅररिस्टाक. आनी तेच्या नंतर तेका सगळ्यांची इन्क्वायरी चलताली. सादारणपणे एक 1.5-2 वर्सां पॅराग्लायडींग बंद जालें. त्याच्या नंतर कंटिन्यू चालू आसा, ते आज पर्यंत आसा आनी हेचेर कोणाचोच हें ना, होल्ड ना किंवा कोणाचोच वचक ना. निदान पर डे 50-60 लोक तेचो उपभोग घेताले. 50-60 लोक हांगासर येवन दिसताले, सकयल्यान सुद्दां पळयल्यार दिसताले की हांगासर फुडें रावताले अशे उबे. ते दिसताले की हे सगळे पॅराग्लायडिंगाक येयल्या म्हणून. पण म्हाका एक सांगा तुम्ही विलास बाब, की तुम्ही म्हटले की टेररिस्ट सुद्दां हांगा येवन ट्रेनिंग दिल्या अशी. ही केन्नाची गजाल सादारण आनी केन्नाच्यान पॅराग्लायडींग हांगासर स्टार्ट आसा इल्लिगली? 2010 पासून हे पॅराग्लायडिंग चालू आसा हांगासर. आनी तो जो इन्सिडेंट घडलेलो पळय, टॅररिस्टाक हांगा ट्रेनिंग दिली ती 2013. आनी तेका मागीर तो जो ट्रेनर आसलो, ट्रेनिंग दिणारो नरेन म्हणून, तेका तो इज फ्रॉम बेंगलोर. हांगासर जितले पॅराग्लायडिंगाचे हे करतात पळय, बिजनेस करता, तेतुलो एकय गोंयकार ना. सगळे बिगर गोमंतकीय येता, आव जाव लूट जा म्हणटा तशें. कोणूय येता, कोणूय धंदो करता आनी गव्हर्मेंटाक फटोवन वयता. गव्हर्मेंटाक ना कसले लायसन काडना, कांयच ना. तो सुद्दां जो हेणें पयलीं टॅररिस्टाक ट्रेनिंग दिल्ली,
तो सुद्धा इलिगल, तेच्याकडे कसलेंच परमिशन नासलें. सो अशें जालां की कोणूय येता गोंयान आनी कितेंय करून वयता. हे खंय तरी बंधनान येवंक जाय, रिस्ट्रिक्शनां येवंक जाय. कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी इमिडिएट हेचेर दखल घेवन हेचे फुडें तरी असले इन्सिडंट जावंक जायना म्हणून कितें तरी उपाय योजना करची. आत्ता जो आमकां पॅराग्लायडर आता हे इन्सिडंट जालो त्याच्या उपरांत शेखर रायजादा एका धरलो अशें म्हटलें वयता की तेच्या लायसन बी आसा. पण विचारलें तेन्ना कळ्ळें की कसलेंच लायसन ना. सादारण कितले पॅराग्लायडर हांगासर डेली करताले? सादारण म्हाज्या हेचे प्रमाणे म्हायत्या प्रमाणे म्हाका तरी सकयल्यान बिचा वयल्यान 8 ते 10 जाण पर डे दिसताले. फ्लाय जाताले ते 8 ते 10 पॅराशूट दिसताले मिनिमम. अशें जाताले की 10 मिनटांक 10 ते 12 मिनटांक ते 3 ते 4 हजार रुपया चार्ज करताले. इमॅजिन करा ते दनपारां 11:30-12च्या दरम्यान हांगा येताले आनी थंयच्यान फ्लाय करताले सांजचे 5-5:30 काळोख जायसर फ्लाय करताले. म्हणजे इमॅजिन करा तेंच्यांनी कितलो इन्कम सोर्स तेंचो आसलो तो. पण गव्हर्मेंटाक रुपयाय भितरलो ना. कारण काय, सगळोच बिझनेस इलिगल. तेंचे पयशे कोण व्हरतालो आनी कोण कितें कोणाक थारोवन करताले हे कोणाकूच खबर ना. कारण काय, ऑफिशियल काय ते काय नाच. पण ग्रामस्थांनी केन्ना हे करून की हांगा बा वचून तेजी कंप्लेंट करप किंवा पोलीस स्टेशनार वचून कागाळ करप की बाबा अशें हे चलता म्हणून? ना, केरी ग्रामसभेन ठराव घेतलेलो की हे पॅराग्लायडींग आहा ते इलिगल बंद करचे, इन्क्लुडींग पॅरामोटरींग. जेणे करून आयज अशी परिस्थिती जाल्या की गांवांत वयली जनावरां गांवांत येतात. हालींची एक घडणूक, एक 4-5 दिसां पयलीं एका तळकर फॅमिलींतलो एक बरो कुत्रो, तेच्या गंगठेकूच खंय हेणें वागान येवन तिनसांचो घास मारलो एट इविनिंग समवेर 7:30 त्या टायमार 7 उपरांतचो. म्हणजे हांगा वाघ सुद्दां हेका लागून भियोन पॅरामोटरींग किंवा सकयल देंवतात. आतां कितें जाता, पॅरामोटरिंगाचो आवाज येता तेका लागून ते कितें आवाजान भियोन सकयल देंवतात, खंय आवाज ना थंय. अशें तो गांवांत देंवता त्या दिसा तसोच एकल्याच्या हेच्या अक्षय म्हणान तळकर त्याच्या कुत्र्याक घट धरलो. लकीली तो कुत्र्याचो आवाज येयलो म्हणून तो धांवन येयलो. पळय जाल्यार वाघ हें करता. मागीर तेणें तो मोठ्यान हें केलो, आवाज केल्या उपरांत वाघ तेका कुत्र्याक सांडून पळयलो. अशें म्हणजे जालां कितें, सायड इफेक्ट खूब आहा. बेनिफिट्स कांयच ना गव्हर्मेंटाक. ना म्हटल्यार आमकां विलेजर्सांकूय बेनिफिट्स कांय ना, लोकलाकूय ना, पंचायतीकूय रुपया मेळना भितर. ना म्हटल्यार खंयचेच पंचायतीक ना. ना पालये, ह्यो आतां हो पठार पडटा पालये एरियेन आनी फ्लायींग केल्या उपरांत देंवतात ते केरी बिचार. ना केरी पंचायतीक भितून रुपयाचो फायदो ना पालये पंचायतीक. म्हाका सांगा की जे जाले पंचायतीचे म्हणा किंवा गव्हर्मेंटाचे हांगासर फ्लाय करतना तुवें म्हटलें की जंगली जनावरां जी आहा ती गांवांत घुसपाक लागल्या. आतां तुमचो बिझनस आसा, तुमी म्हणटा की ह्या फ्लायिंगेचो ग्रामस्थांचेर कितें इफेक्ट पडटालो की ग्रामस्थांक कशा प्रकारे त्रास जातालो? ना, आतां कितें जाता हे पळय, ग्रामस्थाक म्हणटा पळय हो एकच हे म्हणजे कितें जाता, ते फ्लाय करतात आपल्या हेचेर रिस्केर. पण तो कितें जाता, फक्त ग्रामीण भाग असल्या कारणान रोखडोच पॅरामोटराचो आवाज येवन ते हें जावं शकतात. कित्याक कोण एक सांगता, आतां दनपारचो कोण तरी खंयसून येयलो नायट ड्युटी करून न्हिदलोलो मी जाल्यार ताका तो आवाजान हें जावं शकता. तेच्या मुळे पॅरामोटर जो आहा तो वयरूच फ्लाय केल्यार ते एक बरें आसता. पूण सगळे प्रोसिजर करून करप तेंच्यांनी ते. कित्याक ना जाल्यार तेंच्यांनी एक खंयचो तरी सर्टन एरिया चूज करूंक जाय. तो सबंद जर तूं सबंद पठारूच भोंवंक लागलो जाल्यार ते खंय तरी इफेक्ट जातलोच न्ही गांवांत. सायड इफेक्टूच जातलो नॅचरली. जे जनावरां वयर दोंगरार आहा ती सकयल येतली. हांगा तुमी म्हटलें की हो पठार जो आसा हो एक्चुअली पॅराग्लायडींग करपाक पठार न्हूच, सेफ न्हू अशें तुमी म्हणटा. मागीर हांगासर कितें डेंजर झोन किंवा अशी कितें जागा बाबा येवपाची न्हू, नो मॅन प्लेस अशें बी करपाची तुमी कितें मागणी करतले? ना, कितें आसा पळय, ही मागणी करप त्या परस जो ओनर आसा हे प्रॉपर्टीचो देशप्रभू तेणें खंय तरी तांकां जर NOC दिता पॅराग्लायडिंगाक जाल्यार ती रिस्ट्रिक्शनां घालून दिवंक जाय. आनी ती तेणी NOC दिल्या नंतर तेंच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन एप्रोच जावन ते रिस्ट्रिक्शना प्रमाणेच ते पॅराग्लायडींग करूंक जाय. कित्याक अशें लोकांच्या जिवाशी खेळोन न्ही. आतां ह्यो जो पळय ते आनी तेतून करून कितें ते आनीक दुसरें मेन म्हणजे कितें करतात, ते मद्याक हातूंत ते फ्लायींग झोन चेंज करतात, आपले भाशेन मूड चेंज करतात आनी मागीर ते कालचे भाशेन दोरी तुट्टा.
तेंचो कितें आहा जसो वारो आहा वाऱ्याचेर डिपेंड आहा, पूण हे मदेगाद आपले भाशेन आपलो शो करतात म्हणटा ते दुसरे भाशेन मूड चेंज करतात. हेचो आपल्या पॅराशुटाचो हे टर्न घेवंक सोदतात किंवा तांकां ते दिसता झूम करून आनी कितें तरी हें करपाचें अशें झुला टायप हें करतात एकदां ते तितून हे अशे सायड इफेक्ट जातात. खूप खूप धन्यवाद विलास बाब, तुम्ही खूप बरी माहिती दिली आमकां. तर हे असले विलास आरोळकर बाब ज्यांनी खूप बरी माहिती दिली की हो पठार जो आहा हो कितलो डेंजर आसा. हांगासून जनावरां जी चोरपाक गोरवां बी येता ती पडलेली आसा. ह्यान पयलीं हांगासर खूब जायते इन्सिडंट जाल्लेले आसा आनी हो पठार जो आसा हो पॅराग्लायडींग करपाक तरी कसोच सेफ ना. तर हांगासर इल्लिगल पॅराग्लायडींग चलता ते सध्या बंद जाल्लेले आसा. आतां हांगासर तुमकां एकूय मनीस कोणूच दिश्टी पडचो ना ह्या पठाराचेर. आमी मुद्दाम हांगासर ह्यात कितें पळोवपाक येयल्ले की हांगा अजुनूय कितें चलता की ना तें. आतां ह्या पॅराग्लायडींगचो इफेक्ट कितें जाता आनी पंचायत मंडळाचेर कितें म्हणटा, सरपंच कितें म्हणटा, तेंचें कितें म्हणणें आसा तें आमी तुमकां दाखयतले. त्याच प्रमाणे गांवांत जर गांवकरी मेळ्ळे किंवा आमकां बिचारचेर टुरिस्ट मेळ्ळे जाल्यार तेंकां आमी विचारतले की अशा प्रकारचे वॉटर स्पोर्ट्स किंवा अशा प्रकारचे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करतना ते जतनाय घेता की ना हें आमी तांकां विचारतले. पळयत रावात फुडें आमी तुमकां व्हरता आतां पंचायतीन सरपंचा कडेन. इल्लिगल एक्टिविटीज चलता म्हटल्यार खबर आसली आमकां, तेचेर आमी ठरावूय घेवन धाडला की आमकां हे एक्टिविटीज नाका म्हणून. पूण आतां वयल्या डिपार्टमेंट्सान कित्याक हेचेर एक्शन घेवंक ना, कितें घेवंक ना तें आमकां खबर ना. आतां परत आमी कितें करतलीं, नेक्स्ट आमची जी ग्रामसभा आसतली तेन्ना परत लोक येतले तेन्ना मागीर आमी सारकी स्ट्रीक एक्शन्स घेतलीं हेचेर. हय, थंय आमी गेल्लेलीं मेंबर वीथ मेंबर्स हांव गेल्लेलें पंचायत बॉडी. तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की तूं आमकां लोकल अथॉरिटीची गरज ना, आमी ऑलरेडी वयले डिपार्टमेंट्स आहात तेंच्या कडल्यान आमी NOCs घेवन येयल्या आनी आमी तेका लागून हे बिझनस करता म्हणून. ना, डॉक्युमेंट्स बी आमकां कांय दाखोवंक ना. पंचायत मंडळान म्हटल्यार हांवें तांकां इमिजिएट कॉल केलो मेंबरांक सांगलें की अशें अशें आमच्या गांवांत जालें. एक्चुअल तें आमच्या गांवांत पडना, पूण आतां सगळ्याक जालां की केरी गांवानूच जाली म्हणून ही घटना. सो आमी मेंबरांनी अशें ठरयलां की तेच ग्रामसभा जी आमची येतली तेन्ना आमी मागीर ते लोकां वांगडा डिस्कस करतले हे सारकेंच बंद करपाचें म्हणून आमच्या केरी गांवांतल्यान तुमी वयर दोंगरार वचपाचेच न्हू म्हणून. एक्चुअली आमचे आजोबा देवस्थान देवूळ आहा तेच्या फाटल्या सायडीन ते भुयारांसून वयता ते त्या सायडीन सगळे ते पालये गांवाक पडटा. ते पॅराग्लायडींग एक्चुअली पालये गांवान आनी हरमल गांवान चालू आसा. एक्चुअली म्हणपाचें म्हटल्यार त्रास जातालोय तेंकां आनी थोड्या लोकांक जाय बी नासलो कित्याक हांगासरल्यान लोक वयताले. सो आमचे जे लोकल्स बिझनस आहात ते मागीर तेंकां बरें पडटाले. सद्याक आतां ह्या 2-3 वर्सांकूच म्हणपाचें 50% येतात, तेच्या पयलीं येत नासले. इंडियनूय आसात आनी आतां रशियनूय येतात. स्पोर्ट्स हांव कितें म्हणटा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही सगळे एक्टिविटीज बरेच आसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी. पूण हांव कितें म्हणटा हे जे इल्लिगल जे चलयतात तेंच्यांनी अशी ही दुर्घटना आतां जी जाली, आतां केरये गांवानूच म्हणटात न्हू ते, ही दुर्घटना जाली अशी जावपाची न्हू. आनी तेंच्यांनी जे कितें लिगल डॉक्युमेंट्स आहात ते तेंच्यांनी सगळे हे करपाचे घेवपाचे आनी मागीरूच ते चलोवपाचे. तेतून आमकां मागीर कितें त्रास ना. पूण जे अशें इल्लिगल चलता हेतून मागीर आमच्या पंचायतीचें नांव पिड्ड्यार जाता कित्याक आमच्या पंचायतीची हांगा इनवॉल्वमेंट कांयच ना. रेवेन्यू जनरेट जावं शकता पूण आमी तांकां NOCs दित ना जाल्यार मागीर प्रश्नच येयना न्हू तेचो. हय, आनी इल्लिगलाक आमी कितें सपोर्ट करना. सो आमी NOC तांकां दिना कित्याक ते म्हणटात आतां तुमची NOCची आमकां गरज ना म्हणटा. आतां गरज ना जाल्यार आमी मागीर आनी कितें उलयतलीं हेचेर, तें आसा न्हू. आनी जे आमचे आमदार अजीत आरोलकर आहात ते खूब आमकां सपोर्टीव आहात. आमच्या गांवाकूय ते खूब सपोर्ट करतात. तेंच्यांनी आमकां सांगलो की तुमी ठराव घेयात आनी तुमी धाडात की आमकां हे इल्लिगल पॅराग्लायडींग नाका म्हणून. सो आमी हो ठराव धाडलो. आनी दुसरी गजाल म्हणटा हांव हे जे आतां म्हणजे चेडूं मेला आनी जो पायलट मेला तेंच्या आत्म्यांक पयलीं म्हटल्यार शांती लाभपाची हे हांव सगळ्या आमच्या म्हाज्या केरी गांवाच्या वतीन हांव ही देवा कडेन प्रार्थना करता की तेंकां तेंच्या आत्म्यांक शांती लाभूं म्हणून.
तर आम्ही केरी बिचार आता सध्या आसा आणि आम्ही केरी येयल्ले ते म्हटल्यार पॅराग्लायडिंगची जी घटना घडली त्या घटनेचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक गेल्ले. आमी तुमकां त्या सुवातेचेरूय व्हेले ज्या सुवातेर ती घटना घडली, कशी ती पॅराग्लायडिंग करतना पडली, ती पडलेली सुवात सुद्दां आमी तुमकां दाखयली. वांगडा आमकां एक थळावे मेळ्ळे, तेंच्यांनी सांगलें की कशा पद्दतीन हांगासर इल्लिगल पॅराग्लायडिंग चलता. त्याच्या पयलीं 2013 हांगासर एका टेररिस्टाक छुपी ट्रेनिंगूय दिल्ली गेल्ली अशें त्यांनी एक खुलासो केल्लो आसा. त्याच भायर हांगासर आमी सरपंचाची आतां बायट पयली. सरपंचानूय सांगलें की तेंची NOC तर नाच ह्या गजालीक आनी इल्लिगलाक ते सपोर्टूय करना. आमदारूय तेंच्या वांगडा आसा, आमदारानूय सपोर्ट केला. आमदारूय म्हणटा की इल्लिगलिटीज आमी हांगा करपाक दिवचे ना. त्याच प्रमाणे आमी कांय थळाव्यां कडेन चर्चा केली. ते ऑन कॅमेरा उलोवपाक ना पूण ऑफ द रेकॉर्ड त्यांनी आमकां बरोचश्यो गजाली सांगल्यो. तुतली एक म्हत्वाची गजाल तुमकां हांव सांगता ती म्हटल्यार हांगासर जे शेक्स तुमी म्हाज्या फाटसून पळयता ते शेक्सांचे जेन्ना इन्स्पेक्शन आसलें त्या टायमार डिपार्टमेंटाचे कांय लोक हांगासर शेक्साचे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. ज्या टायमार इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले तेन्ना सुद्दां हांगासर पॅराग्लायडिंग चालू आसली आणि ती चालू आसून सुद्दां डिपार्टमेंटान तेचेर एक्शन घेवंक ना. ही इल्लिगल पॅराग्लायडिंगेक कोणाचो वरद आसता ही सोदपाची सद्या गजाल आसा. आणि तो व्हिडिओ जो आसा तोय आमी तुमकां दाखयतले की कशें पॅराग्लायडिंग चलताले इल्लिगल जेन्ना डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयले ते. आणि तेन्ना सुद्दां डिपार्टमेंटान ते पळोवन सुद्दां नजरअंदाज केले. तर आतां हेका जबाबदार कोण हो मोठो प्रश्न येता. कारण लोकल बॉडीज जी आहा ती तर म्हणटा आमी NOC दिवंक ना, ती म्हणटा की आमचो इल्लिगलिटीक सपोर्ट ना. तेंचें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें पॅराग्लायडर्सांनी की आमी वयरसून परमिशन हाडला. आतां ही वयरसून म्हणजे खंयसून परमिशन हाडला हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा आणि संबंधीत खात्यान ह्याची दखल घेवपाची गरज आसा. सद्या तरी हांगासर पॅराग्लायडिंगची एक्टिविटी कसलीच चालू ना, वॉटर स्पोर्ट्साची एक्टिविटी कसलीच चालू ना. पूण खंयसरूय केरीच न्हू खंयच्याय बिचांचेर जेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी किंवा पॅराग्लायडिंग सारकी एक्टिविटी चालू आसता ती लिगल आसा की ना हे सोदपाचें आणि हे कन्फर्म करपाचें काम संबंधीत खात्याचें आसा. आणि ते त्यांनी करचें कारण गोंयांत जायते टुरिस्ट येता ते मजा करपा येता, एन्जॉय करपा येता. पूण अश्यो दुर्घटना जेन्ना जाता तेन्ना गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता आणि गोंयच्या पर्यटनाक हेचो धोको आसा. त्या खातीर गोंयांत ज्या ज्या जागेर अश्यो इल्लिगली एक्टिविटीज चालू आसा त्यो सोदून तेंचेर कारवाई करपाची गरज आसा. आमी हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट स्पेशल तुमच्या खातीर घेवन येयल्ले. ह्या ग्राउंड झिरो रिपोर्टांसून तुमकां नक्कीच कळ्ळां आसतलें की कशा प्रकारे इल्लिगलिटीज चलता. फुडलो ग्राउंड रिपोर्ट पळोवच्या खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. म्हाज्या वांगडा आमचो कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावडे आणि हांव विनायक सामंत गोमंतक TV खातीर केरीसून. हाचे पयलीं एकदां असोच एक कोण तरी नाशिकचो स्टुडंट येयल्लो हांगासर पळोवपाक येयल्लो पॅराग्लायडिंग कशें करता ते. पूण बाय मिस्टेक तेचो पांय थंयसर घसरान पडलो आनी तो मेळकूच ना. हांगच्यान कोणाक कडेलोट सुद्दां केलो जाल्यार सुद्दां तो दिसाचो ना आनी मेळोय जायना. आतां ही जी सुवात आसा हो स्पॉट जो आसा पळय हो पॅराग्लायडिंगाक स्पॉट न्हीत. ह्याच सुवातेर एकदा 2013 एका टेररिस्टाक पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंग दिल्ली. आव जाव लूट जा म्हणटा तशें कोणूय येता कोणूय धंदो करता आनी गव्हर्मेंटाक फटोवन वयता. ॲक्च्युअली ते आमच्या गांवांत पडना पूण आतां सगळ्याक जाला की केरी गांवानूच जाली म्हणून ही घटना. तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की तूं आमकां लोकल अथॉरिटीची गरज ना, आमी ऑलरेडी वयले डिपार्टमेंट्स आहात तेंच्या कडल्यान आमी NOCs घेवन येयला आनी इल्लिगलाक आमी कितें सपोर्ट करना. सो आमी NOC तांकां दिनात. पूण आतां वयल्या डिपार्टमेंट्सान कित्याक हेचेर एक्शन घेवंक ना कितें घेवंक ना तें आमकां खबर